मयेच्या महामाया देवळान दर वर्सा नव्याचो उत्सव जाता। परंपरेप्रमाण सोमाराय हो उत्सव मया जालो। भाविकांनी ह्या उत्सवाक वर्स पद्धती प्रमाण भावार्थान वांटो घेतिल्लो। पारंपरिक कृषी संस्कृताय सांगपी हो नव्याचो उत्सव शेतकारी भावांच्या हजरेन जाता। आर्डिक्स गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। वांयगणकार हे ग्रामस्थ गांवकार हांगा येवन एकीच कडेन ह्या मेस्ताचे मळयेन हांगासर नवें म्हणून करतात। म्हणजे आयज पासून आमच्या कापणीक सुरवात जो पर्यंत हांगासर कोयती लायना तो पर्यंत हे नवें हे साजरे केले वचना। म्हणून हे आयज पयलीं हांगासर मेस्ताचे मळयेन डिसेंबर 4 ह्या शेतान हे नवें केला। तेका ग्रामस्थ वांयगणकार बिचोलकार आनी मयाकार अशें मेळोन हे हांगा कापता उपरांत पयलीं देवळान वचोन मामाच्या देवळान वचोन थंय भटजी तर्फे ह्या नेव्याची पुजा अर्चा जाता। आनी प्रत्येक आयज हो दाणो हे घालून पायस करून तो दारा कडेन लायलो वयता। जेका जेका आयदनां हेका साठ्याक बांदलेले वयता। अशें हे आमचे वर्साचे प्रमाणे नवें हे हांगा साजरे केल्लें वयता। गांव देड्या रवनाथाक शब्दाक घेवचे माते आयज ज्या प्रमाणे आयज महादेवाच्या वजन्याक शब्दाक घेवचे माते आयज ज्या प्रमाणे नारायण देवाच्या वजन्याक शब्दाक घेवचे माते आयज ग्राम जोडणाऱ्या ग्राम पुरुषाची तुझी एकमत करवची माते आसा ती केल्ली आहा ती माते पावन करून घे। सगळ्यांक आसलेल्यांक सुखी राख, आयुष्यमान दी, या कष्टा कडेन शवान सोड, याच दी आनी बरें कर। तसेच हो उत्सव जवळजवळ कित्येक वर्षां चालू आसा आणि हो चतुर्थी कडेन उत्सव करताले। पण आता कितें आसा पिकाचे टायमींग हे बदलल्या कारणान जेन्ना पीक जाता ते हालींच्या वर्सांनी मोस्टली नवरात्रोत्सवान उत्सव जेन्ना आसता त्याच दरम्यान हेचो नव्याचो उत्सव करता आणि असोच हो पारंपारीक उत्सव